दुसऱ्याचो जागो तूं पोकोन काताय मू कित्याक तुका बोगाना आनी थोडे पयशे तूं इगर्जे दिताय मू कित्याक त्या इगर्जेक तूं कामाक वेताय कितले वरां काम करताय कितले वरां तुज्या फोनाचेर तूं चलयताय क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मिसा वेळाचो पावस पळयल्या वेळार म्हाका संतोश जालो मिसा येवन तिका कस जालें जाल्यार आमकां उदक मेळ्ळें देवा करगा देवाचें नांव होगोळसोंक परस्पर एकामेका माया मोगान जियोंक आमची संवसाराची जिणी नंदन जावचे खातीर हे कुटाम तशें लागशिल्ल्या गांवांत पयस जावन आमी आयल्या आनी सांगता हें मीस भेटयलें मिसाचे सुरस तुमची त्या सावां म्हज्या खातीर हांवें दवरली सरस्पराक हांवें भेटयली आतांचो मिसा वेळा आनी तुमची आशा जारी जातली आयच्या जर तर आमी आमचे दोळे उक्ते करन भोंवतणी पळोवं न्हय हांगा इगर्जेंत आमच्या समाजींत आमकां एक विचित्र दिसून येता थोडे फावटी आमी आजाप जाता थोड्या संस्थांनी ते भजन करतात दीस रात भजन करतात धूप पेटयतात वात पेटयतात आनी पुरुशां वर वेतात कितें कितें करतात ते एका वाटेन आनी एका वाटेन कितें सगळें चलता कितल्या जाणांची खुणी जाता कितल्या जाणांचे हास्त पकोवन वण ते मारतात हे संस्थांनी धर्मीक संस्थांनी अशें घडटा आमी पत्रांनी वासिना गे आमच्या दोळ्यांनी पळयना गे कितली अस्कत मनशां दुखां पळयतात आपणाची भुरगीं मेली गेली न्ही गे म्हणून हें अशें सबार कडेन घेवन जाता न्हयच भारतांत भायल्या गांवांनी घडटा हांव सुमार 40 गांवांनी आसलो अशें घडटा प्रत्येक जावन नांवाडी संस्थांनी हें घडटा देखून नांवाडी संस्था चलयतना थंय रेग्र थंय फावसी शिस्त आसूंकूच नाय जाय कित्याक थोडे देवाचें भजन करूं येतना थोडे आनी कित्या इरा देवा खातीर येतात हें सत आमी देवाक अर्गां दिवंक देवाक आमचें बलिदान भेटोवंक आमची जिणी बरी तरान चलोवन व्हरोवंक निजाक बऱ्या मनान इगर्जेक आयल्या त्या संदर्भार हें सत आनी समजून घेवचें बरें आयच्या वांजेला सोमी सांगता सोमी तुमी जो कोण म्हाका सोमिया सोमिया म्हूण उलो मारता तशें सक्कड सरकारान रिकचेनान बाकार जो कोण बापाची खुशी करता ते मात्र रिकतले आमी पळयना गे आमच्या समाजींत एका कुशिल्यान एक कण तेच म्हणून जाल्यार पाताक म्हणून बगता सकाळीं मागणें म्हणटाना जांबा हाडली जाल्यार पाताक म्हणून बगता पूण तुज्या घरा काम करतल्या त्या मनशाक त्या चेडवाक तूं सांबाळ दिनाय म्हूण तें कित्याक तुका बोगाना कित्याक तुका बोगाना त्या दुबळ्या चेडवाचेर तूं सोर्ण घाताय म्हूण कित्याक तुका बोगाना तुज्या काला ताची शिक्षा तुका मेळची ना तुज्या संततीक ती मेळटली संततीक ती मेळटली देवाची नीत जाल्ल्या शिवाय रावची ना दुसऱ्याचो जागो तूं पोकोन काताय म्हूण आनी बरें जालें म्हूण चिंताय म्हूण कित्याक तुका बोगाना आनी थोडे पयशे तूं इगर्जे दिताय म्हूण कित्याक त्या इगर्जेक तशें जाल्यार पयशांनी इगर्ज बांदी जाय गे ही आमी चिंता गे तूं कामाक वेताय 8 दिसा 8 वरांचें काम करी जाय कितले वरां काम करताय कितले वरां तुज्या फोनाचेर तूं चलयताय पूण तुजी कूल घेताय म्हूण तो अन्याय न्ही गे कित्याक तुका बोगाना तुवें इगर्जेन येवन मागणी आनी कंतर केल्यार पुरो गे तुजी समर्थ खंयच्या दाठापून आसा देवा मुखार पेले मुखार तूं माया मोग आसो तुज्या बायले कडेन कशें चलताय भुरग्यां कडेन कशें चलताय तुज्या बेबदापणान या दुसऱ्या खंयच्या कोठापणान तूं बुडलाय गी तर भाव भयणीनो आमची समर्थ 2 संगतींनी आठापूण आसा एक बायले संगती वय जाय आमकां मीस जाय आमकां तेस जाय आमकां कुमगार जाय कुमसार जाय सक्कडी जाय तें बरें तुमी करतात तें बरें हें बायल्यो संगती साक्रमेंत बायलो म्हूण हांव थोडे जायत्यो संगती बायलांक दिसून येतात पूण ताचें की वर्थ तें समोर तूं काळजाची समोर तूं
आत्म्याची समोर तूं स्पिरिताची समोर तूं आमचो देव स्पिरीट जावन आसा. जो कोण देवाका स्पिरितान आराधन करना तो बोंब्याची पुजा करता आनी ती बोंबी पडटली आनी मरतली. तर आमी बायलांन पुजा करता आसतना आमचें काळीज कशें आसा, परस्पर आमकां संबंद कसो आसा, आमची नीत कशी आसा, आमची समजणी कशी आसा, आनी दुबळ्यांतय अनाथांतय स्त्रियांतय आनीक विधवांतय कशें आमी चलता हें आमी पळोवंक जाय. पुय सभेच्या सुरवेर जायत्या जानवरांनी ग्रंथां बरयल्लीं आसा. फादर्स ऑफ द चर्च अँड डॉक्टर्स ऑफ द चर्च म्हणटा आमी, सेंट ऑगस्टीन, सेंट ग्रेगरियन तसले. थंय तांणी बरोवचे सट्टाव जावन समर्थी विशयान बरयतना तूं दुबळ्या कशें फलयताय, विधवींक कशें चलयताय, अनाथांक कशें चलयताय, तांचे कूल कशी दिताय, हाच्या विशयांत. आज कितें म्हळ्यार आमचें फेस्त करता कितली घुमटां घाली गे म्हणून ताच्या विशयान, कितलो व्हडलो आवाज जालो ताच्या विशयान, केदें व्हडलें डंबराट केलें तें व्हडलें फेस्त म्हणटा आमी. आमकां कातोलीक भावार्थ, आमकां बायल्यान दिसोवणी न्हय, वय बायलांनी जाय पूण तें पयलें न्हय, हें आमी समजून घेवंक जाय. हाची रुजवात पयल्या वाचपाक या. जेहोमिया राय, जुदाचो राय, जुदा म्हळ्यार एक प्रॉविन्स, आनी थंय जेरुजलेम ताचें मुख्य शहर. 3 म्हयने मात्र आसलो. ताणें केल्लें कोटेपण सगळें केलेंच. आनीक तेन्ना नबुकदनेस्सर म्हणलो बाबिलोनाचो राय ताचे झुजाक येता, तो भियोंक जाय ताणें, कित्याक देवाक तो पातयें नातलो, मानूंक नातलो. अशें तो त्या रायाक खाल जाता. तो राय ताका नबुकदनेस्सर ताका कैद करता आनी सिरियाक आपोवन व्हरता आनी ताका जैलांत घालता आनी जेरुजलेमाक येता. आसली सगळी सत्यानाश करता. कित्याक जुदेवांक जेरुजलेमांत आसलें तें देव टेंपल व्हडलें जावन आसलें. तांचे समोर तुस ताचेर आसली. सोम्यांक ही आपोस्तलान दाखयलें, सायबा पळय तें कितलें सोबीत, कितलें बागेवन म्हणून. कितें बागेवन जळकाता दोळ्यांक, वय आठसो दवरल्यार आनीक चड जळकाता. आमची थोड्या फावटी आमची फेस्तां तशींच. आनी हें सगळें सत्यानाश तो करता. देव टेंपल मोडटा आनी थंय आसलें भांगर शिंगर सगळें ओडटा आनीक बाबिलोनाक व्हरता. हें कित्याक जाता हें? कित्याक तांची समर्थ तांणी बायल्या संगतींनी मांडून हाडली. व्हडलें देव टेंपल बांदचें. आदल्या काळार राय इंडियन तशें, भायल्या गांवांत तशें आपूण व्हड म्हूण दाखोवंक व्हडलीं टेंपलां बांदताले. सावथ इंडियान मस्त आसा तसलीं टेंपलां. केदें व्हडलें टेंपल कितें दवरलो राय म्हणून तें दाखयताले. वय तशें भायल्या गांवांतय तशें जावन आसलें. आमची समर्थ तांतूं ना. आमकां देव टेंपल जाय, पूण तें देव टेंपल आमच्या अंतस्करणाचें, आमच्या काळजाचें, आमच्या स्पिरिताचें. आमच्या स्पिरितांत आमी देवसराक दवरून भायल्यान व्हडलें टेंपल बांदल्यार थंय कोण रावता आनी थंय रिकतलो कोण? सैतानाक आपोवन व्हरतलो तोच. तर भाव भयणीनो, आमचें भजन, आमची जिणी भायल्या संगतींनी आठापूण आसल्यार पावना. ताजी कित्याक आनी एक कारण कित्याक म्हळ्यार आमची जिणी एक न्हय जाल्यार एक दीस मोडटा. तें आमी जाणा. आमी मोडटा, मातये सरी जाता, पूण आमचो स्पिरीट उरता. तर आमची जिणी स्पिरिताची जिणी जावंक जाय, आत्म्याची जिणी जावंक जाय, देवा मानता तसली जिणी जावंक जाय. त्याच खातीर आयच्या वांजेलांत सोमी सांगता, म्हाका सोमिया म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिक्षोना. बगार जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिकतलो. सोमयेची उतरां ही तितलें मात्र न्हय. ते आयकलें म्हणटा, सोम्या तूं हेज्या नांवान आमी आजापां गेल्ले, तुज्या नांवान आमी प्रसंग दिल्लो, तुज्या नांवान आमी प्रवाद केल्ले, तुज्या नांवान आमी व्हडलीं कार्यां केल्लीं. वय सैतानाच्या पदवेन केल्ली. त्या आजापी सांतीपणाचे साक्ष न्हय.
ते प्रवादपणी सांतेपणाचे साक्ष न्ही, ते देव तेंपली सांतेपणाचे साक्ष न्ही. बगार सत आनी काळजांत आसचें सत आनी नीत सांतेपणाचे साक्ष जावन आसा. आनी त्याच खातीर दुसऱ्या सेकंड पार्ट ऑफ द गॉस्पल सांगता, जो कोण म्हजी उतरां आयकता तो पाळटा आनी ताचेर आपणाची जिणी मांडून हाडटा. जो कोण म्हजी उतरां आयकतात, तुमी म्हजी उतरां सुमेची उतरां आयकतात आनी तो पाळटा आनी तांचेर आपणाची जिणी मांडून हाडटा, तो शानो जावन आसा. ताका एका शाण्या मनशा सरी करी येता. तो कोणटा आनी कोणटा, कडप मेळटा म्हणसर कोणटा, कडपाचेर बुन्यांत घालता, आपणाचें घर मांडून हाडटा. वावर आयलें, सगळें वारें जड मारलें, पूण घर तें पडलें ना. पूण जो कोण आपणाची जिणी रेवेर बांदून हाडल्या बरी जिणी मांडून हाडटा, तें पडटलें, सत्यान जातलें. तर भाव भयणीनो, आमी बायल्यान आमची समोर्थ आमी पाळटा, देवाक अर्गा, तें बरें मिसा घेता, तेंच म्हणटा बरी जिणी जियेता. सांगात आस आमची जिणी परस्पर एकामेका आसची संबंद कसो म्हूण चिंतूंक जाय. कित्याक निमाणे झडटे दिसा आची झडटी जातली. देवा मुखार आमी कशें चलता गी म्हूण आमी चिंतूंक जाय. आमच्या काला आसल्या मनशांक आमी कसो पाग सांबाळ दिता म्हूण आयकून पळोवंक जाय. ताच्या कारणां कितलें काम पिळटा म्हूण न्ही तें पळोवंक जाय. असले जायते संगतींनी आमच्या अंतस्करणाची झडटी करन आमी सांगत आस ह्या पवित्र स्थानार आमी भाग घेतलो जाल्यार निजाकी आमी भागी जावन आसा. ससनाचें सूख आमकां खंडीत मेळटलें. आमी सर्गार सांगत आसतले. आमेन.